2022 2021 परस 9% ॲक्सिडेंट वाडले. तातले 2/3 जे लोक सोंपले ते टू व्हिलर चलयताले. 2/3 ह्या वर्सा भितर 3000 परस चड ॲक्सिडेंट जाले. 3000 परस. आनी तातूंतले 253 हे फेटल आशिल्ले. ह्या 3000तल्या 253 ॲक्सिडेंटांनी 271 लोकांचो जीव गेलो. 271 म्हणजे 253 फेटल ॲक्सिडेंट, 271 लोकांचो जीव गेलो. आणि ह्या 271तले 181 जे आशिल्ले ते टू व्हिलर चलोवपी आशिल्ले जाणी आपलो जीव वगडायलो. 2021तले स्टॅटिस्टिक्साचेर मागीर येवया. पण ही 2022तली परिस्थिती. आणि 2023 भितर परिस्थिती अशी आसा की सरकारी पावंड्यार समाजा भितर सगळे कडेन चर्चा सुरू आसा की बाबा आमचें चलना कितें काय म्हण. सो दिलीप बाब, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुम्ही रोड सेफ्टीचेर उलयतात, रोड सेफ्टीचेर काम करतात, अभ्यास करतात. तुमचे प्रायमरी ऑब्जर्वेशन्स कितें? प्रमोद बाब, तुम्ही सांगले जे स्टॅटिस्टिक्स सांगली आणि तातूंत भितर टू व्हिलर्स हे चड विक्टिम्स म्हणून सांगले. सो हेजी कारणां आसा. एक म्हणजे चूक कोणेय करूं सो चड वल्नरेबल आसा तो टू व्हिलर आसा, हें एक कारण जालें. आनी दुसरें कारण म्हणजे जेन्ना आमी टू व्हिलर चलोवपाक सुरवात करतात तेन्ना कशें एका भुरग्याक कोणाकूय जो चालू करता ताका दिसता कितें मातशी ताका बॅलन्सींग करूंक कळ्ळें आनी आतां तर आमकां एक्टिवा सारक्यो गियरलेस गाडयो मेळ्ळ्या. सो जस्ट एक्सिलेटर ओडलो, ब्रेक मारलो, गाडी चलता. इतक्याचेरूच ताका दिसता कितें की तो गाडीचो तो एक परफेक्ट रायडर असो दिसता ताका. तेज्या पेरंट्साकूय दिसता. पेरंट्स प्रावडली ताका गाडी दिता. तांकांय दिसता बाबा बरो चलयता म्हणटात ते. तर गव्हर्मेंटान जेन्ना लायसन्सींग दिता तेन्ना खंय तरी मातसो फोर व्हिलराचेर सिरियस आनी टू व्हिलराचेर मातशें कॅज्युअल असो एप्रोच दिसता. तो म्हाका दिसता तो टू व्हिलराचेर चड सिरियस आसपाक जाय. हय, कारण होच मनीस वल्नरेबिलिटी एक, आनी होच मनीस फुडें वचून फोर व्हिलर जातलो. आनी फोर व्हिलर जातलो तेन्ना तो फक्त तेज्याच जिवाक धोका ना, ती तर दुसऱ्याच्याय जिवाक धोका आसा. सो हेजेर गव्हर्मेंटान सिरियसनेस घेवपाची गरज आसा. सिद्धार्थ बाब, तुम्ही ह्या स्टॅटिस्टिक्सा कडेन कशी पळयतात? कारण दिसाक आमचे स्टॅटिस्टिक्स पयली आनी जर आमी एटलिस्ट जर आयतार बितार जर कुशीक काडलो जाल्यार दिसाक 10 ॲक्सिडेंट ही आमची येदेशा गोंयांतली स्टॅटिस्टिक्स. तुमचो अनुभव कितें? खंय कितें चुकता? ना, डेफिनेटली. तुवें ओपनिंग स्टेटमेंट केलो की आमचे गोंयचे रस्ते व्हडले जाल्या. पूण आय विल स्टेट कॉन्ट्ररी. आमचे गोंयचे रस्ते व्हडले जाल्या पूण आमचे पाशियेसां धाकटी जाल्या, आमची मनां धाकटी जाल्या. आनी खंय तरी एक घाई, हांव नको कसली घाई आसता, पूण एक रॅश रायडींग, घाई आनी हे सगळें केरलेसनस एटिट्यूड हो म्हाका दिसता खुबसो हाका लागून कारणीभूत आसा. दुसरें म्हणजे दिलीप बाबान म्हणलें की मायनर्स रायडींग बायक्स. आनी खूब कडेन आमी पळयता. म्हणजे हांव टास्क फोर्स कुजिरा इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्सांत आसतना आमी एक मोहीम हातान घेतिल्ली की वी वील नॉट अलाव एनी मायनर टू कम विथ एनी व्हेकल इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स. आनी आमची ट्रॅफिक पुलिसांक तांचे इन एसोसिएशन विथ देम आमी एक मोहीम हातान घेतिल्ली. आनी अशें आढळून आयलें की 5-6 आमी मायनर भुरगे, म्हणजे ते 13 वर्सां साकून 15 वर्सां 16 वर्सांचे आशिल्ले, देवर ऑन द टू व्हिलर्स. आमी तांकां धरले, तांच्या पेरंट्सांक आपयले आनी वी गॉट अ व्हेरी स्ट्रेंज आन्सर्स फ्रॉम द पेरंट्स. ना, तो चावी घेता आनी डायरेक्ट स्कूटर चालू मारून वता. अशी जर बेजबाबदार जर आमी सगळे जर वागपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी चुकता. इनफॅक्ट म्हणजे मिडिया पसून एक एकदां चुकता. आनी हांवें पयर एक हेडलायन वाचली की पयर न्ही ती पेल्या वर्सा एक कासावले एक 15 वर्साचे चली, स्कूल गर्ल, शी डायड, म्हणजे ट्रका पोंदा येवन ते पेड्ड्यार जालें एक्सिडेंटानच. आनी हेडलायन आनीक बोल्डली हेडलायन म्हणटा की 15 वर्साचे चलयेक ट्रकान मारलें. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता मिडियांनी सेन्सिटीव जावपाक जाय आनी सगळ्यांनी आमी एक प्रयत्न केला तर डेफिनेटली 15 वर्साचे भुरगे हे पयलीं म्हणजे इट इज इल्लिगल टू रायड. पयली गोश्ट. म्हणजे म्हाका दिसना कोण जर न्यूज केल्यार ताजे पसून लक्षांत एखादें येवना आसतलें. ही इल्लिगॅलिटी आमी हायलायट करता. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जबाबदार जावपाक जाय. सरकारी डेफिनेटली तातूंत आसा आनी सरकाराचे पूर्ण प्रयत्न आसा की आमी हे सगळें हाचेर आळो घालपाक जाय. दिसाक एक जो बळी वता, म्हणजे हांव समजूंक शकता
की जेन्ना एक तरणाटो एक्सिडेंटान वता हम्म. ताजेर इट इज इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट, सोशल इम्पॅक्ट, ताज्या फॅमिली ताजेर डिवॅस्टेट जाता. म्हणजे गव्हर्मेंट ताजेर केजी पसून ताजेर पयसो ओतता की तो बरो शिकचो, बरो नागरीक जावचो. सोसायटी ताजे कडेन पळयता, ताजी फॅमिली ताजे कडेन एक पळयता की आवय बापूय जाणटे जातकीर ताका तो आपली काळजी घेतलो म्हणून. आनी जेन्ना तो एक तरणाटो प्राणांक मुकता तेन्ना ताजे मित्रमंडळी, ताजी फॅमिली, ताजी सोसायटी, गव्हर्मेंट, एव्हरीबडी सफर्स. एव्हरीबडी लुजेस. एव्हरीबडी लुजीस. Yeah. आनी म्हाका दिसता हाजेर अत्यंत ताबडतोब म्हणजे अत्यंत गरजेचें आसा, ताबडतोब हाजेर आळो हाडपाक जाय. सगळ्यांनी आपली मनां मातशी म्हाका दिसता व्हडली करची पडटली. रस्तेच व्हडले जावन ना, रस्ते उपकारचे व्हडले जावन उपकारचे ना, हय. मनाय व्हडली करची पडटली.